प्रितीच्या भाव भयणींनो, हो 24वो साडेकाराचो आयतार आमकां दर एकल्याक विशय दिल्लो आसा. तो म्हणल्यार देवाचो मोग आमचें आपोवणें जिवंक आमकां सोयेक फावो करता. आनी ह्याच विशयाचेर लक्ष घालतना एक घडलेली घडणी तुमच्या कानार सादूंक सोदतां. एके फिरगोजेन वयर रितीर चलतालें आनी हे रितीर चलतना एकलो दादलो आपली वयर टॅस्टमनी दिवंक लागलो. उगडे सभे माजार सांगूंक लागलो आनी सांगतना अशें म्हणूंक लागलो, हांव एक फावटी म्हज्या ल्हानशा भुरग्याक घेवन आनी म्हज्या इश्टा बाराबर जुंव्यार एका आयलंडाचेर भोंवडेक गेलोलो. आनी थिंगा ह्या जुंव्यार 2 दीस आमी रावले. आनी जेन्ना आमी परतून येताना बोटींतल्यान आमी वादळ मोडलाक सांपडले. आनी तेन्नाच म्हजो इश्ट आनी म्हजो पूत बुडूंक लागलो. आनी जेन्ना हे दोगूय बुडटाना तेन्ना म्हजे सवें हांव चिंतूंक पडलो कोणाक हांव पयलो साल्वार करतलो. आनी तेन्नाच भाव भयणींनो, हांवें म्हज्या इश्टाक पयलो साल्वार केलो. आनी त्या म्हणसर म्हजो पूत साल्वार करूंक हांव पावूंक ना. आनी तेन्नाच हे वादळ मोडाक सांपडलेलो उदकांत बुडून म्हजो पूत सोंपलो. आनी तेन्नाच रितीराक हें आयकतना दोग तरणाटी अशें म्हणूंक लागले, कसली म्हणून तूं फट मारता? कशें म्हणूंक शकता तूं? तुज्या पुताक तुवें साल्वार करूंक ना आनी इश्टाक साल्वार केलो. हें कशें घडूंक शकता? कोणूच जाल्यार आपल्या पुताक पयलो साल्वार करता आसतलो. आनी तेन्नाचूय हे दादल्यान ह्या सभे माजार रितीराक सांगलें, पळय, हांवें म्हज्या इश्टाक पयलो साल्वार केलो. आनी तो इश्ट म्हणल्यार तुमकां सांगचें म्हणल्यार हो याज्ञीक हांगा आसा तो म्हजो इश्ट, ताका हांवें साल्वार केलो. आनी दुसरी वस्त म्हणल्यार बापूय म्हणल्यार हांव तुमच्या मुखार आसा तो. पळय म्हज्या भाव भयणींनो, आज आमी सगळीं हें आमचें बऱ्यांतलें बरें आपोवणें देवान दिल्लें आमी जिवंक सोदतात. पूण आयच्या दिसाक आमकां दर एकल्याक हो जो विशय आसा तो विशय आमकां सांगता. देवाचो मोग आमचें आपोवणें जिवंक आमकां एक संदी वो सोयेक फावो करता. जाल्यार ह्या आयताराक आमचें आपोवणें आमी कशीं जियेता? पयले सुवातेर जायते फावटी आमचें आपोवणें आमी क्रिस्ती जिवीत जियेतना आमी आपसुवार्थीपणान भरलेलीं आसात. देखूनच जायते फावटी आमी आमच्या भाव भयण्यां पासत जिवंक शकनात. आमी घडये दुसऱ्याचे नाटकायेन वो दुसऱ्याचें पाड घालून दुसऱ्याक खाला घालून असलें जिवीत हांव आनी तुमी जियेतात. ही जावन आसा पयली वस्त आमच्या जिवितांत जाल्ली आसा. पूण आयचें शुभ वर्तमान जें आसा तें आमकां उगडास करता. तें म्हणल्यार आमी दर एकलीं दुसऱ्या पासत जिवंक गरज आसा. जे परी हे घडणेंत आमी दर एकल्यान आयकून घेतलेलें आसा. कोण परी हो बापूय आपल्या पुताचें चिंतिनासतना आपल्या इश्टाक तो साल्वार करता. म्हणटच आमी दर एकलीं जियेतना आमी आमच्या आपोवण्याक सोबता तें जिवीत जियेतना आमी दुसऱ्या पासत जिवंक जाय पडटा. तेन्नाच घडये आमचें जिवीत फळादीक जातलें, आमचें जिवीत अर्थ जातलें. हें आयचें देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक उगडास करता. जाल्यार आयच्या दिसाक दोनूच वस्तू घेवन आमी घरा वचुया. पयली वस्त ती म्हणल्यार आमचें जिवीत मोगाचें जिवीत करुया. जेन्ना आमी हो मोग देवाचो अणभवतात तेन्नाच हो मोग एकामेका सवें शिंपडावंक आमी पावतलीं. दुसरी वस्त हें आपोवणें आमकां दिल्लें आसा. आपोवणें घडये म्हाका याज्ञीकपणाचें, तुमकां घडये लग्नीक जिविताचें, आमकां जायते तरेचीं आपोवणें दिल्लीं आसात. हीं आपोवणें तर आमी जियेतलीं जाल्यार आमी एकामेका सवें ही सेवा चाकरी वो इश्टागत होच मोग आमी शिंपडावंक गरज आसा. तेन्नाच घडये आमचीं आपोवणें जीं आमी जियेतात तीं घडये फळादीक आनी अर्थाबरीत जावंक पावतलीं. जाल्यार आयच्या दिसाक ह्यो 2 वस्तू आमकां मागुया. पयले सुवातेर देवाचो मोग अणभवून हेंच आमचें आपोवणें मोगान जिवंक. दुसरी वस्त म्हणल्यार आमी सदांच दुसऱ्याचें बरें चिंतून ही सेवे चाकरीन हें आपोवणें आमचें जिवूंक आमकां धीर आनी बळ ह्या आयताराक आमी मागुया.